कितें जालें आज एक्झॅक्टली? सांगपाक खूब वायट दिसता. आतां सद्या सकाळीं सुचिता बांदेकर हें भुरगें मल्लिकार्जून कॉलेजींत ते शिकयताले कोंकणी लेक्चर बेजिसीस नवें शिकयताले आनी पळयल्यार सांगपाक खूब हें जाता. कारण आतां येतना अशें ह्या भुरग्याचेर ह्यांग भुरगें बरें भुरग्यांक बऱ्या पैकी वळखता आनी ह्या भुरग्याक आतां एक्सिडेंट जावन ते गेले बाडे आनी लोक सामके चुरचुरतात. आनी कारण म्हणल्यार मेन हायवेचेर हे एक्सिडेंट जे जाता ते कितें म्हूण कळना. पुलीस वाटेर ट्रॅफीक खूब उरता, बऱ्यापैकी तलावां लागून उरता जावं भरपूर गुळ्यां धरले ते पळ्या म्हणल्यार लोक पुलीस उरता. पूण हें एक्सिडेंटाचें कसो कंट्रोल हाडप हें कळना तांकां. कशें कोणें कितें करप हें म्हाका कळना. पूण एक्सिडेंट जावन लोक मरता ते खूब वायट दिसता. आमच्या ते लोक बळी वता पळय कारण नासतना बरीं साम भुरगीं ह्यांग भुरगीं बाडे खूब वायट दिसता. त्या काणकोणां ताजें कोणें कंट्रोल करप, सरकारान ताजें लक्ष घालून हे स्पिडी गाडी चलोवन ओवरटेक ताजे रॉंग सायडीर मारून ताजे बाड्यार जीव उडयलो, बळी पडले बाडे खूब वायट दिसता. हाजेर सरकारान कितें जर हाजेर करचें बस एक्सिडेंट जावचें न्ही काणकोणां. खूब जर काणकोणां एक्सिडेंट रस्त्या लागून एक्सिडेंट जाता भायर तुमकां. आतां नवो रोड केला पूण जंपींग सांगो तागे आनी तो हे फुडें काडला दापटा जाला दापटा मुखार लोलया. आनीक हें चालूच आसा. हें सगळें म्हणल्यार कितें केन्ना हें कोणाचें एक्सिडेंटान कोणाची पाळी येयी कोणाक कितें घडत घरान गेलो तो मनीस केन्ना येवंक शकता आनी कितें जावंक शकता. हें घरांतल्यान भायर गेलो तो मनीस हें जावंक शकता. कितें जातलें म्हूण काणकोण खूब वायट दिसता भुरग्यां आयकून. गांवच्या लोकांक सगळे पळय जावन काणकोणचे पळय लोक पळय ते भुरग्याचे विचार आनी ते बरें सौभान भुरगें ते गेले म्हणल्यार खूब वायट दिसता लोकांक आनी लोक सामके चुरचुरता काणकोण. काणकोणांत आज एक फॅटल एक्सिडेंट जालो, फॅटल भिरांकूळ एक्सिडेंट. हितून भितर काणकोणचेच एक भुरगें सुचिता बांदेकर हे जाग्यार सोंपलें. डिटेल म्हायती अशी की सुचिता बांदेकर हे हांगा मल्लिकार्जून कॉलेजींत शिकयताले आनी ते कॉलेजी येताले तेन्ना ते शेळी हांगच्यान काणकोणच्या दिशेन तेजी स्कुटर येताली आनी दुसरी गाडी जी 4 व्हिलर आसा ती मडगांवच्यान कारवारचे दिशेन वयताली के रजिस्टर गाडी. तेची गाडी 4 व्हिलर जी आशिल्ली ती कशी भायर गेली आनी रॉंग दिशेन ताका मारून तो एक्सिडेंट जालो. कशी ती भायर गेली हाचो कांयच अंदाज मेळना. जो एक्सिडेंट घडला त्या एक्सिडेंटाच्या जवळ जवळ 4-5 किलोमिटर फुडें स्पीड लिमिटाक ट्रॅफीक पुलीस आडयतात आनी तेज्या आयल्यानूय 7-8 किलोमिटरच्या आयल्यान स्पीड लिमिटा आडयता. ट्रॅफीक पुलीस आडयता. थंय आमकां जेन्ना वयता तेन्ना दोनी कडेन ट्रॅफीक पुलिसान आडयल्यो खुबश्यो गाडी दिसता. पूण हे कित्याक आडयता आनी कंटिन्यूस हे एक्सिडेंट कंटिन्यू चालूच आसा. सो कशें हेजेर बंधन घालप. लोक आज सगळे थळावे लोक म्हणटा रस्त्या लागून एक्सिडेंट जाता. ट्युरिस्ट हांगा बेभानपणे गाडी चलयता हेजेर कांय कंट्रोल ना. सिस्टम जी आसा ते सिस्टमेक बसून कोण एक जबाबदार खंयची ऑथॉरिटी एक जबाबदार हें ठरोवन हें वेवस्थीत सुरळीत करचें अशी काणकोणकारांची मागणी आसा.